जेजू खारगा, जायते पावटी आमी देवाचें उतर वाचता, पूण पवित्र आत्म्याचो आदार आमी घेयना. बोदल्यान आमकां दुसऱ्यान कितें सांगलां, जेका आमी सेकंड हँड इन्फॉर्मेशन म्हणटा, वो पुर्वजांनी आमकां कितें शिकयलां ताचेर आमी चड भावार दवरता. हाकाच लागून जेजू म्हणटा मार्कुच्या सुवर्तमानान मार्क, गॉस्पल ऑफ मार्क चॅप्टर 7 फ्रॉम वर्स 7 to 13. उतर आमकां सांगता, तर मनशांनी केल्ले कायदे शास्त्रां कशी शिकून ती म्हजी पोलकी पुजा करतात. अशें बरोवन आसा ते प्रमाणे देवाची याज्ञा सोडून मनशाच्यो चाली तुमी पाळटात. आपलीच चाल सांबाळचे खातीर देवाची याज्ञा कुशीन काडून कितले म्हूण हुशार तुमी. हे भाशेन तुमी दिवन आयिल्ले ते शिकवणेंतल्यान देवाचें उतर तुमी निर्फळ करता आनी असल्यो जायत्यो हेर वस्तू तुमी करतात. तर हांगा जेजू आमकां सांगता की आमी दुसऱ्यांनी जे कायदे केल्ले वो मनशांनी जे कायदे केल्ले तांचेर आमी चड भावार दवरता, तांकां आमी चड मानता, पूण देवाचें उतर, जेजूचें उतर आमी निर्फळ करता. हीच गोत जायते जाणांच्या जिवितान जाता. जायते जाणांच्या मनान आसतले हे प्रश्न की जेजू पासून कोश्टवलो आनी म्हाकाय कोस सोसूंक गरजेचें. आमकां देवाचें उतर सांगता लेटर टू तिमोथी 2:12. हांगा आमकां सांगता, इफ वी सफर वी शॅल ऑल्सो रेन विथ हिम, इफ वी डिनाय हिम ही विल ऑल्सो डिनाय अस. तर हिंगा सेंट पॉल कसले कोस सोंसपाची खबर उलयता, तो कसले कोश्टाची खबर आमकां सांगता काय, कसले कोश्ट आमी सोंसपाचे ते आमकां सांगता काय. जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसतना जेजू कसले कोस सोंसतालो, जेजू कसले कोश्टांतल्यान कोश्टवतालो. कॅन्सर, निमोनिया, ब्लड प्रेशर, डायबिटी, वो इलाज ना तसली दुयेंस, क्रॉनिक इलनेस जेका आमी म्हणटा ना. जेजू कितें कोश्टवतालो? पर्सिक्युशन, जाका आमी दुमाळो म्हणटा. आनी ताचेच खाशे गांवांतल्या मनशांनी ताका नाकारलो, ताका पिडापीड दिली, ताका दुमाळो दिलो. फारिसेव जावं वो धर्मशास्त्री जावं ताका नाकारताले, ताका दुमाळो दिताले. आनी हांगा सेंट पॉल आमकां तेंच सांगता, इफ वी सफर वी शॅल ऑल्सो रेन विथ हिम. हांगा तो सफरींग म्हणजे सिकनस सोंसपाची खबर सांगना. जशें आमकां दिसता, आमी जायते फावटी म्हणटा की जेजूय सोंसतालो, जेजूय सफर जालो, आमी सफर जावपाक जाय. जेजून म्हणला तुजो कुरीस उबार आनी चल या म्हजे फाटल्यान. म्हणटच हो जावन आसा म्हजो जिविताचो कुरीस, सिकनस जावन आसा म्हज्या जिविताचो कुरीस आनी तो हांवें आपणावपाक जायो ना. हिंगा सफरींग म्हणजे पर्सिक्युशन म्हणजे दुमाळो. माळो केन्ना येता? जेन्ना तूं देवाचें राज परगट करता, जेन्ना तूं सोर्गीची सोतां पवित्र आत्म्याच्या बोलान दुसऱ्याक कळयता, जेन्ना तूं गॉस्पल ऑफ ग्रेस प्रीच करता, म्हणजे कुरबेचो शुवर्तमान, पेखवणेचो शुवर्तमान तूं परगट करता आनी तूं सांगता की बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो कितलो मोगाल, कितलो दयाल, तेन्ना तुजें दुमाळो येतलोच. मग तुजे खबरूच कोत्तलेच, दुमाळो येतलोच, पिडापीड येतलीच. ताकाच लागून जेजून म्हणलां मॅथ्यू चॅप्टर 5 फ्रॉम वर्स 11 to 12, मोचे खातीर तुमकां अपमान दीत, तुमकां दुमाळो दितीत आनी सगळे जिन्साचे वायट तुमचेर आड उलयता, तेन्ना तुमी सुभागी, खुशाल आनी संतोषपरी जायात, कित्याक स्वर्गार भोव व्हडली मोजुरी तुमची. तुमचे आदी प्रवाद्याक तसोच ताणें दुमाळो दिल्लो. जायते फावटी आमचें चिंतप जाता की देवाची कसली तरी येवजण हांवें दुयेंस म्हज्या जिवितान धाडपाक आनी देवाक जाय जाल्यार म्हाका पेखवणी मेवतली, ते मेरेन हांवें हें सोंसपाचें. पूण देव तुका दुयेंस पिडा सोंसूंक सांगना, कित्याक देवान खुर्सार जेजून आमचे दुयेंस पिडेचें फारीकपण दिलें आनी ताच्या त्या गायांनी आमकां पेखवणी दिली. 1 Peter 2:24 आमकां सांगता, ऑलरेडी आमचेशी रिटन वर्ड आसा. जायते फावटी आमकां हो प्रश्न आसता की देवान हें दुयेंस म्हाका दिलां कित्याक ताका जाय हांव ताचे लागीं येयलेलें, ताका जाय की हांव देवाच्या उतरान येयलेलें.
पूण म्हाका तुमकां दर एकल्याक एक प्रश्न आसा. तुमी हे संवसाराची आवय बापूय, कोणी वायटूय जावं कसलीय जावं, तुमची भुरगीं तुमचेकीन पयस आसात, आतां तांकां तुमचेशी लागीं हाडूंक जाय जाल्यार कितलीं जाणां तुमी तुमच्या भुरग्याक कॅन्सर जावं ओ डायबिटीज जावं ओ प्रेशर जावं ओ कसली क्रॉनीक इलनस जावं आमी शिराकतलीं आमच्या भुरग्याक आमचेशी लागीं हाडपाक? कोणूच करची ना. कितलीय वायट जावं कितेंय जावं, आमचो स्वर्गीचो बापूय आमचो मोग करता. जशें देवाचें उतर आमकां सांगता, गॉस्पल ऑफ लूक चॅप्टर 11 हिंगा म्हणटा, मासली मागत आपल्या पुताक मासलेचे सुवातेर एक सोरोप दिता तसलो तुमचे मदें कोणूय बापूय आसा जायत? तां तें मागीत जाल्यार बापूय ताका विचू काडून दीत. तुमी वायटूय जावूनय तुमच्या भुरग्याक बऱ्यो वस्तू दिवंक तुमी जाणत जाल्यार तेवून कितलो अदीक तुमचो स्वर्गीचो बाप. मी ह्या संवसारांतली आवय बापूय आसून वायटूय आसुनूय जाल्यार आमी आमच्या भुरग्याचेर दुयेंस पिडा मागची ना तांकां आमचेशी लागीं हाडपाक, जाल्यार आमचो स्वर्गीचो बाप जो आमचो इतलो मोग करता, जाणें आमकां रोचला, तो आमकां कित्याक दुयेंस पिडा दितलो आपणाशी लागीं हाडूंक? हाचेर आमी नियाळ करूंक जाय. सगलें बरें आनी संपूर्ण हें देवा कडच्यान येता. कितले पावटी सैतान आमकां चिंतना दिता की तुवें हें दुयेंस सोंसपाचें, तितले पावटी आमी हे वडीचेर नियाळ करूंक जाय. एक्ट्स ऑफ आपोस्लाच्या इतिहासार बरयलेलें आसा चॅप्टर 10 वर्स 38 की देवान ह्या नाजरेताच्या जेजूक पवित्र आत्मेन आनी शक्तीन मागलो आनी वेता थंय ताणें बरें केलें आनी देंवचाराचे पदवे काळ आसलेल्याक सुटका दिली, कित्याक देव ताचे सवे आसलो. सो देवाची येवजण आसा, देवाची कुशी जावन आसा तुमी खुशाल रावलेली, भलायकेन जियेलेली, शक्तीन जियेलेली. लागून जेजून देवाचो राग, देवाची खास आपल्या कुडीन घेतली आनी ताच्या त्या गाळ्यांनी आमकां पेकोवणी मेवली, पुरायपणान पेकोवणी मेवली. हाचेर आयज आमी नियाळ करुया की देवाचें उतर आमकां सांगता, साफरींग म्हणजे दुयेंस सोंसपाचें न्हू, पूण साफरींग म्हणजे दुमाडो. तूं ह्या संवसारान आसो पासून तुका दुमाडो येतलोच. खातीर तुमकां अपमानीत, तुमकां दुमाडो दीत आनी सगळे जिन्साचेर वायट तुमचेर आड उलयत तेन्ना तुमी सुभागी, खुशाल आनी संतोश बरी जायात, कित्याक सरकार भोव व्हडली मोजोरी तुमची. आमेन.